नमस्कार। शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार। पळोवया आजची मार्केट अपडेट। सप्तकाच्या निमाण्या ट्रेडिंग सेशनात बाजारात पॉझिटिव्हिटी आणि नवो रेकॉर्ड हाय। बाजाराची क्लोजिंगय ग्रीन। निफ्टी इंडेक्स 21,773 चेर गॅप अप उक्तो जालो। 21,715 मेरेन इंडेक्स देंवलो आणि उपरांत 21,928 चो हाय गाठलो। निमाणे 21,701 चेर पॉझिटिव्ह क्लोजिंग दिली। सेन्सेक्स 72,148 चेर उक्तो जाल्लो। 3:30 मार्केटाचो वेळ सोंप मेरेन इंडेक्स सुमार 847 पॉइंट पॉझिटिव्ह 72,568 चेर क्लोज जालो। निफ्टी 50च्या आजच्या टॉप गेनर्सात इन्फोसिस, ONGC, HCL टेक आणि टेक महिंद्रा LTIM कंपनीचे शेअर टॉप गेनर्सात पॉझिटिव्ह क्लोज झाले। निफ्टी 50च्या आजच्या टॉप लुजर्सात सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल, बजाज फायनान्स, अल्ट्राटेक सिमेंट आणि पॉवर ग्रिड कंपनीचे शेअर आज पडून टॉप लुजर्साच्या वळेरेंत पावले। आजच्या सेशनाचो फोकस पॉइंट हाल्लो IT सेक्टर आणि IT सेक्टराची दुसरी मोठी कंपनी इन्फोसिस। इन्फोसिस आज 8% चढून टॉप गेनर्सात टॉपार पावली। कंपनीचो निकाल बरो आयलो आणि लीडिंग सेमीकंडक्टर डिझाइन फर्म इनसेमी कंपनीक इन्फोसिस 280 कोटी रुपया मोडून एक्वायर करपाच्या प्लॅनात आसा। मार्केटान ही खबर पॉझिटिव्ह घेतली आणि IT सेक्टरात तेजी आयली। आज IT सेक्टरात HCL टेक आणि टेक महिंद्रा वांगडाच LTIM कंपनीन बरी तेजी दाखयली। IT सेक्टरातली फामाद कंपनी विप्रोचो निकाल काय प्रमाणात निराशा करपी। तिसऱ्या तिमाहीत विप्रोचे प्रॉफिट 12% देंवन 2,694 चेर पावले। सेगीत चौथ्या क्वार्टरात विप्रोची कामगिरी देंवल्या। क्रूड ऑयलाचे दर वाडिल्ल्यान ONGC कंपनीचो शेअर फाटल्या 8 वर्साच्या हायचेर पावलो। आज शेअर 5% वर चढलो। रिअलिटी सेक्टरात परत नव्यान तेजी सुरू। DLF, सोबा आणि गोदरेज प्रॉपर्टीज कंपनी शेअर आज पॉझिटिव्ह क्लोज झाले। इतल्यार आजची मार्केट अपडेट सोंपता। मेळया रोखडेच फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत। तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट।